गार्डियन एंजल एसीन टाय ब्रेकरांतल्यान क्लब डी साळगांवकराक 5-4 अशें मात करून रोजरी चर्च मैदान नावेली हांगासर जाल्ल्या गोंय पुलीस कप 2026च्या 20व्या आवृत्तीच्या फुडल्या फेरयेत प्रवेश केलो. नावेलीच्या रोजरी चर्च मैदानाचेर जाल्ल्या गोवा पुलीस कप 2026च्या 20व्या आवृत्तीत गार्डियन एंजल एसीन टायब्रेकरांत क्लब दे साळगांवकर पंगडात 5-4 अशी मात करून फुडले फेरयेंत वचपाक सुरवात केली. थारिल्ल्या वेळार दोनूय पंगडांनी आक्रमक खेळ केलो, पूण मॅच गोलबगर उरली. टायब्रेकरांत गार्डियन एंजलाच्या 5 खेळगड्यांनी गोल करून जैत मेळयले. मॉयस टिसा हाका मॅचींतल्या उत्कृश्ट कामगिरी खातीर मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार फावो जालो. Garden Angel and CP Salgankar bowler shot आणि tiebreaker Garden Angel जिंकले. So मुगे message after game चल म्हटली the total game time आज हेळे ते 97 minutes but the ball in play was 47 minutes. That means 50 minutes the ball was out of play. So आमचो फुटबॉल तो रोहित चडटलो जाल्यार आय थिंक वी हॅव टू लूक समथींग वेर द बॉल शूड बी मोर इन प्ले रादर दॅन आउट ऑफ प्ले. सो हें सांगून आय होप द अदर टिम्स दुसऱ्यो टिमी चड बॉल दवरपाक ग्रावंडाचेर आमगे फुटबॉल डेवलप जावपाक. गोमंतक टीव्ही खातीर इनासियो नारोना.